आम्ही आज प्रेस तुमकां आपयल्या सगल्यांक की हांव 2-3 घरांनी म्हणजे हांव जेन्ना प्रचार करतालें जेन्ना हांव घरांनी भोंवतालें पळय तेन्ना म्हाका दोगा तिगांनी विचारलें तुका मतां फोडोवंक दवरला जावं आनी अशें कितें. एक्चुली हांव तेचेर लक्ष दिना, पण म्हाका एक सांगपाक तुमकां सगळे जनतेक सांगूंक सोदता की हांव म्हाज्या स्वताच्या हेचेर उबें रावल्लें आहा. म्हाका कोणी अंडरग्रावंड सपोर्ट जावं भायले कोणी इवन म्हाका बाबा मतां सोडपाक पयशे हे तसले म्हाजे आज पर्यंत हांव तुमकां सांगता. आयज गणेश जयंती आहा त्या निमतान तुमकां सांगता आराध्य देवता आमचो गणपती आहा, म्हाजो हांगालो जागरियो आहा सदातोन आहा, तांकां जे कोणी ओगीच्या ओगी म्हाजें नांव बदनाम करता पळय आमी ताका दवरला जावं तेणी म्हाका दवरला, हे व्हडले व्हडले कोण आहा पयशे मोडपी आहा घालपी आहा खूब पार्ट्यो आहा. तांकां अशें दिसता की पल्लवीक आमी दवरला तशें कांय ना. पल्लवी स्वताच्या जिवाचेर स्वताच्या हिमतीचेर उबें रावलेलें आनी स्वताच्या म्हाजें कितें आसूं म्हाज्या हेचेर उबें रावलेलें आहा आनी जनतेच्या सपोर्टाचेर उबें रावलेलें आहा. जनतेन म्हाका सपोर्ट केला, तूं फुडें सर. आनी आयज म्हाका इतकें बरें दिसता आमी रावलेलीं म्हणटा तूं केन्ना फॉर्म भरतलें काय म्हणून पळोवपाक. एक उमेद दिसता, लोकांच्या मदीं उमेद आहा आनी लोकांक अशें दिसता की आमकां हें नाका तें नाका, आमी ह्या फावटी एक महिलाक आमी आमच्या शिवलची महिलाक आमी ह्या फावटी निवडून हाडटले आनी हें खूब बरें दिसता आयकून. आनी हांव तुमकां इतकेंच सांगूंक सोदता हे जे ओगीच्या ओगीत कोण नांव पिड्ड्यार करता तांकां हो म्हाजो जागरियो, म्हाजो सादातोनियो आनी म्हाजो आराध्य देवता म्हणटा तो गणपती, आज गणेश जयंती, तांकां ते पळोवन घेतले. तेंचेर हांव लक्ष